어버리스 우대다가 그대로 amcidoria oprimi tu samoj Bogu čilico tvoja surja navodis udenana udero बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो जो आसा आणि सदांकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुका हे सकाळच्या दिसा माई मोगाचो येवकार आयच्या मिसांत देवानूच आमकां आपल्या पुता जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमंत्रण केलां. आमचो दिसा दिसपट्टो कुरीस घेवन जेजूक आमचें जिवीत उरपून कुर्सांतल्यान सुटवण आसा, कुर्सांतल्यान जिवीत आसा, कुर्सांतल्यान इनाम आसा अशें ओळखून जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव करूंक आमकां कृपा मागुया. हे मिसांत आल्वारो फेर्नांदीस हे आमचे बाब सुद्दां आमी मागता 3ऱ्या वर्साचो उगडास. स्वर्गींच्या बापान ताका सासणीक विसवांत आपल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो दी म्हूण मागतना साक्रामेंत गोन्साल्वीस आनी जेफेरीन गोन्साल्वीस तांचे पासून मागुया तांकांय जेजून आपल्या सासणीक विसवांत घेवन. आज आपलो वाडदीस समारंभात ग्रॅनविल मोंटेरो, अनालिया गॉमिस तांकां आनी दुसरीं आपलो वाडदीस समारंभ केल्यान आमी देवाचो भरपूर आशिर्वाद हांव दिवया. निजाना रिबेरो आपली पिडेंत आसा तिका देवाची पेखवणी आमी मागुया. तशेंच सगल्या पिडेवंत भाव भयणांक आमच्या मनान धरुया, तांकांय देवाची पेखवणी आनी तांच्या कुश्टांनी सोंसणीकाय मागुया. आनी आमच्या मागणें देवाक मानता ती भशेन जावं असोक पातकी म्हूण ओळखून मिसा सुरवातीक देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. बरोबर म्हणुया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां मागणें मुसगुऱ्या विचारून सांगता. मनान चिंतून थोडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. मोसो प्रात घेवन सदां सकवार मारी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना करता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया आमची एक एकल्याची मागणी गोरजो बापाक उबारुया. देवा आमचे स्वर्गीचे बापा, वाट चुकतल्यांक तुझे स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूं आनी हो भावार्थ थीर करता तें दवरूंक आमकां कृपा दी. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजोड चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वयलें वाचप. इजिप्तांत एक 9 वरांचा गाडयेत चडलो आनी तो झुजा विशीं कांयच नको आसलो. ताणें आपले पोरजेक म्हणलें, पळयात, इस्रायेलाच्यो पूत दुवो एक पोरजा जाली. आमचे ओन बलिश्ट आनी ओदीक पुष्कळ. आमी शिडूक रावंक जाय आनी तांची संख्या आनीक चोडना जावंक आमी उपाय घेवंक जाय. झूज उपरासल्यार आमचेर आड झुजूंक आनी आमच्या देसांतली भायर सरूंक ती आमच्या दुस्मानांक एकटवतली. हे पासत जोड वावर दिवन इस्रायलांक कोश्टावंक ताणें जबरदस्त मुकादम दवरले. हे भाशेन ताणें फारो प्रिथूम आनी रामेसीस हे खोड्याच्या शारांक बांदलीं. पूण जितले ते इस्रायलांक चड पिडापीड दिताले तितली ती चड आनी चड वाडटाली आनी इजिप्ताक तांणी भायर सरूंक दिवंक लागलीं. इजिप्तांतले इस्रायलाच्या पुतां दुवांक सारकें गुलाम केल्लीं आनी जिवीत कोडू कोडू वीक केल्लें. बरेच कोश्टी वावरांक तांकां लावन तांच्या इठांचो वावर तांकां करूंक लायलो आनी शेतांतले तोरे तोरेचीं कामां आनी सगळे जिन्सांचे कोश्टांची तांकां दोगडायलीं. फारोवान आपले पोरजेक अशी आज्ञा घाली, हेब्रेवांक जल्मलेले सगळे चेड्यांक न्हंयेंत उडयात, पूण चेडवांचो जीव काडूं नाकात. देवाचें उतर. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पर आमकां पावोंक नासलो जाल्यार अशें इस्रायल म्हणचें. सर्वेस्पर आमकां पावोंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमचेर आंगार पडले तांणी तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीत गिळटले आसले. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकांत बुडून मोत्तेलीं आसल्यो. उदकाचो लोट आमकां ओडून वतलो आसलो. ताचीं भिरांकूळ दारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावचीं नासलीं. तांच्या घासांतलीं आमकां वाटायलीं देखून सर्वेस्पराक दिन वासुया. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकाराच्या फासांतलीं शेवणीं वरीं आमी सुटून गेल्यो. तांणी फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकळीं जाल्यो. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara, soy sorvesvara. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच भागी.
स्वर्गींचे राज कोळेस तांचे. Soy salvis fora, soy salvis fora, soy salvis fora, soy salvis fora. Survispor तुमचे सोवे आसून, तुमचे सोवे आसून, मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव प्रितुमेचेर सोवस्ताय हाडूंक आयला म्हूण समजूं नाकात. हांव सोवस्ताय न्हय पूण तोलवार हाडूंक आयला. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुणेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयला. मनशाचो दुस्मान ताचोच गोरचो लोक. म्हजेवूण आपल्या बापायचो वो आवयचो मोग ओदीक करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजेवूण आपल्या पुताचो वो धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हजे पाटल्यान येयना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याचे मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या ल्हानाक एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळे बगोर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपल्या उपरांत जेजू तांच्या येरा नोगरांनी शिकवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय थावन फुडें गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. भाव भयणीनो, फॉली ऑफ द क्रॉस, कुर्साचें पिशेपण म्हूण एक पुस्तक आसा. कुरीस कोणाक नाका. जायत्यांक स्ट्रॉफोबिया म्हणून, स्ट्रॉफोबिया मिन्स फियर ऑफ द क्रॉस, कुर्साची भिरांत. आमकां सगल्यांक खुशाल जिवीत जिवंक जाय. आमकां सगल्यांक हुस्क्याविणें जिवीत जिवंक जाय. आमकां सगल्यांक कापये मौजमार जिवीत सोंपें जावंक जाय. पूण कुर्साची भिरांत, कुर्साची सावडी, कुर्साचें पिशेपण एके भाशेन आमकां पयस दवरता. कुरीस कोणाकूच चुकना. जेजू म्हणटा आयज तूं म्हजो पाटलाव करताय, म्हजो शीस जावंक सोदताय, तुजो दिसपट्टो कुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान घे. कुर्साक वेंग मारिना, तुजो कुरीस घेना, तूं म्हाका पुरतो न्हय. You cannot be my disciple if you don't take up your daily cross
and follow me. आनी दर एक क्रिस्तांव मनशाचें कमिटमेंट म्हणटात तें, क्रिस्ती जिविताचें आव्हान म्हणटात तें, द चॅलेंज इज टू टेक अप आवर क्रॉस and to follow Jesus. And cross means खुरीस म्हळ्यार सगलें जें कितें आमच्या मनांत आटपना, आमी दोतोराशी वता. हालींच काल आमी दोतोरागेर जाणटे पाद्रीचे भेटेक गेल्ले. एक यादनीक आसा, ही हॅज गॉट 8 blocks. काळजाचे 8 ब्लॉक्स आसात, ताका ऑपरेशन करूंक जायना. तो फादर सांगतालो आमकां 2 blocks 100%, another 2 blocks 90%. ऑपरेशन करूंक जायना. Till his last breath he has to live like that. That is the fear of the cross. कुरीस उखलून दिसा दीस पडटो, जेजूचो पाटलाव करूं अवघड. आमी बरीं आसतना दोतोराशी वता, दोतोर तपासता आनी म्हणटा तुका कॅन्सर जाला. व्हेरी कॉमन नाव. आनी प्रत्येक कॅन्सराचो मनीस, कोणूय तो दोतोर जावं, कितलो एक्सपर्ट जावं, दॅट इज अ न्यू केस फॉर हिम. ही हॅज टू स्टडी. 2 जाणांक 2 जाणांक पेशंटांक एकूच भाशेचो कॅन्सर न्हय. नांव तेंच घोडे जायत. पूण वेगळे वेगळे तरेचे कॅन्सर. भाव भयणीनो, अवघड आमचें जिवीत. And there is constantly straphobia. Straphobia means fear of the cross. भिरांत आमकां. पूण आमी जाणां, जेजून कुर्सांव दिशी आमकां जिवीत दिलें. जेजून कुर्सांव दिशी बापाचे मोहिमेक भितर सरलो. थ्रू क्रॉस we need to have life. Through cross, we need to have the eternal reward. Through cross, we need to experience the love of God. देखून स्ट्राफोबिया आसा ती स्ट्राफिलिया जावंक जाय. लव ऑफ द क्रॉस. आज आमी घरा वयता आसतना मनान धरुया, कुर्सांतल्यान देव आमकां एक एकल्याक तपासता. How much committed are we as Christians, as followers of Jesus? कुरीस ना, क्रिस्ती जिवीत ना. कुर्साचो मोग करून कुरीस घेवन जेजू पाटल्यान आमी वचना, आमी ताका पुरते न्हय. वी कॅनॉट बी his disciples if we don't take up our cross and follow him. For every one of us, cross is inevitable. कुर्साची भिरांत दवरून जियेतल्यांक आमच्यांनी क्रिस्ती म्हणूंक जायना. देखूनच जेजू म्हणटा, आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना, तो म्हाका पुरतो न्हय. एंड मेक्स इट क्लियर, आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस जीव सांबाळटलो. कुर्सांतल्यान जिवीत, कुर्सांतल्यान इनाम, कुर्सांतल्यान सासणीक जिविताचें तारण आसा. तोच जेजू कुर्सार मरून जिवन जाल्लो, ह्या आल्ताराचेर येतलो. आमचो दिसा दिसपटो कुरीस, आमची पिडा, आमचे आकांत, सगळे आमच्या जिविताचे चॅलेंजीस, आव्हानां तांकां फुडो करून ताचो पाटलाव करून कृपा मागुया. भेटून एक आमी गायन गावुया. खालवाराचो यो
C20 पान 30 आणि 6 C20 पेज 36. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान थारिबोयबीन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेश्वर आमचे बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान आमचो दिसा दिसपट्टो कुरीस घेवन तुज्या पुता जेजूचो पाटलाव करूंक हे बलिदानांतल्यान आमकां सुरती गोठाय मेळूं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन बासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन बासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. देवा आमच्या बापा, तुंबो पवित्र आनी आमचे ताय तुंबो मोगाळ. देखून तुजे ताय आमचे उपकारी मन दाखोवंक हो उंडो आनी सोरो आमी तुजे मुखार हाडटा आनी आमचे देण्याचेर तुजे पवित्र आत्म्यांक धाड म्हूण आमी मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. अशें तुवें आमकां दिलाय, तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले. आपले मोन्नाचे आदले राती जेजू आपले शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासात समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें दाकासुरान बोलोवली कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हें रोगत पातक्यांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते बारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट पोरगुटुया. जेजू बापा, जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आतां आमी करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उगडास करून आमचे पासत कुर्सार खिळायलोली ताची कूड आनी आमचे पासत कुर्सार खिळायलोलें ताचें रोगत आमी तुका भेटयता. बापा, जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बरोबर आमकांय तुजे बेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तुज्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रोगत घेवन आमचो दिसा दिसपट्टो खुरीस घेवन ताचो पाटलाव करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या गोठाईन आमची काळजां बोर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळीं यादनिकी वर्गा कोडे मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकुचर देवा, मरून गेल्ले आमचे भाव भयणां तुजे सासणीक विसवान वांटो दी म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगती, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोनूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर तुज्या राज्यांत आमकां घे. बापा, तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां तूं विसर नाका. तांकां दुराक आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. कोश्टां दुखीक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसां देसांनी आसलेले आमचे क्रिस्ती भाव भयणां आनी संवसारांतले सगळे मनशांक तुका ओळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कुरपा दी. बापा, तुजे पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयला तो मोग ओळखून आमी अजाप जाता आनी तुजी वाखणणी आमी उच्चारून म्हणटा. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक. भयणी भावांनो, जिविताचो खुरीस व्हरूंक सोंपें न्हय देखूनच आमकां भिरांत दिसता. जिविताचो खुरीस व्हरून जेजू पाटलाव करूंक सोंपें न्हय आमी आमकांच विसरूंक पडटा. तो जेजू आमकां आपल्या जेवणान घोटाय दिता. हांवें जैत व्हेला, तुकाय तेंच जैत रावता. जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारून आमचे झुजांत आमच्या आव्हानांत ताची घोटाय मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र, तुजें राय सांगता येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. भोव करून कुर्साचे भिरांतींतली आमकां वाटाय. दिसा दिसपट्टे कोश्टांक मोगान फुडो करूंक आमकां घोटाय दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशानत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सुराखांतांतली वाटाय. कित्याक रजवती पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोनूतांक म्हळी, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजी पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. कोश सोंसून कुरीस व्हरून जिवन जाल्ल्या जेजूची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. बापाचे कुशेक राजी जावन आपलो कुरीस वेलोलो जेजू कुर्साच्या मरणांतल्यान आमकां सासनीक जिविताची बोती दिली. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणान वांटो घेवन कुरीस व्हरूंक सुरती घेतिली आमी सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजें एका दुसरान म्हाका भलायकी मेवतली. आमचे मोदल्या कोणाक जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D1 पान 47. D1 पेज 47. आमची मोदल्या कोणाक लागल्या आत्मो आमचो सुगो जावं गेला. आमची मोदल्या कोणाक लागल्या आत्मो आमचो सुगो
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या जेवणांत तुवें आयज आमकां वांटो दिला. हे जेवणाची गोठायेन आमचो दिसा दिसपट्टो खुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करून आनी सासणीक जिविताची बोत्ती घेवंक आमकां फाव कर. हो उपकार आमी मागता तुझ्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. पावमिडिनो, आज सांजे 4:30 वरांचेर आमचे इगोर्जेन तेर्स आनी मागीर मागण्यांची जमात प्रेज एंड वर्शीप आनी 5:30 वरांचेर मिसाची भेट. 5:30 वरांचेर मिसाची भेट. सगल्यांक तुमकां हे सांजेच्या आक्तांत वांटो घेवंक आमंत्रण आमी करता. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आपलो कुरीस उबारूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. बापा तुका आर्गां दिता. E3 5:17 आनी 7. E3 पेज 77.